बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोत मानता देवा, सोत पोरवेदार बापा, स्वर्गार आणि पितमीच्या रुसणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडबेस सांबावलो, आकवार मरे टायम सोलमलो, कोस पिला ताणें ताका कोस सोसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोद पोरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक पोसलाय, तुयत्या जुयान मेल्ल्यांची मोसुंबी करून येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोली पवित्र सोबेत, भोगताचो एकतार, पातकाचे भोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेस पोज जतेंसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पोज जतेंसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेस पोज जतेंसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां ती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां दसदां सदां सरता आमेन. उजवाडाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर जेजून जॉर्डन नदरेन स्नान घेतले. आमची बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेस पोज जतेंसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेस पोज जतेंसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेस पोज जतेंसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेस पोज जतेंसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेस पोज जतेंसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेस पोज जतेंसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेस पोज जतेंसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेस पोज जतेंसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेस पोज जतेंसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सोर्वेस पोज जतेंसा उस्त्रे मोदें तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां हाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां दसदां सदां सरता आमेन. ओम जेजूस फुगस आमकां नियार आमकां कोणातल्या उज्यांतली खास लोक परगतल्या आत्म्याची सगळ्या आत्म्या सर्गार उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर जेजू काना लग्नांत आपली ओचोरी करून दिता.
आमचे बाप्पा सुर्गीच्या जे नांव पवित्र जावं, जे रायज आमकां येवं, तुजी गोशी दोशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे इचुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस, आनी आमकां तान्या पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन बोलले, सोरेस्पोर जताय सा, ओस्त्र्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माये, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले, सोरेस्पोर जताय सा, ओस्त्र्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माये, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले, सोरेस्पोर जताय सा, ओस्त्र्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले, सोरेस्पोर जताय सा, ओस्त्र्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले, सोरेस्पोर जताय सा, ओस्त्र्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले, सोरेस्पोर जताय सा, ओस्त्र्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, आपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले, सोरेस्पोर जताय सा, ओस्त्र्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले, सोरेस्पोर जताय सा, ओस्त्र्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले, सोरेस्पोर जताय सा, ओस्त्र्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलले, सोरेस्पोर जताय सा, ओस्त्र्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये, अपाप्यां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजूस बोगोस आमकां नियार आमकां इमकोणांतल्या उज्यांतली खास लोक कोर सगळ्या पुरगतल्या आत्म्याची सगळ्या आत्म्या सरकारा अदीक चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर, जेजू देवाचें स्वर्गीचें राज परगोडटा आनी पातकी जीण बदलूंक उलो दिता. आमची बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां टायणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सोर्वेस पोच तेंसा, ओस्त्रे मदें तूं सोदोव आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, हांव पापयां हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सोर्वेस पोच तेंसा, ओस्त्रे मदें तूं सोदोव आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, हांव पापयां हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले, सोर्वेस पोच तेंसा, ओस्त्रे मदें तूं सोदोव आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, हांव पापयां हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सोर्वेस पोच तेंसा, ओस्त्रे मदें तूं सोदोव आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, हांव पापयां हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सोर्वेस पोच तेंसा, ओस्त्रे मदें तूं सोदोव आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, हांव पापयां हाती विनंती कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सोर्वेस पोच तेंसा, ओस्त्रे मदें तूं सोदोव आनी सोदोवचो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, हांव पापयां हाती विनंती कोर,
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस पोवचे तेंसा उस्त्रे मोदें तू सदो आनी सदोचो आपू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आहा ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस पोवचे तेंसा उस्त्रे मोदें तू सदो आनी सदोचो आपू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आहा ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस पोवचे तेंसा उस्त्रे मोदें तू सदो आनी सदोचो आपू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आहा ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सोर्वेस पोवचे तेंसा उस्त्रे मोदें तू सदो आनी सदोचो आपू जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आहा ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां दसना सदां सरात्ता आमेन. म्हणजे मुगस आमकां नियार आमकां कोणातल्या उज्यांतली खास लोकर परगतल्या आत्म्याची सगळ्या आत्म्या सरकारावर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर जेजू तोबार पर्वतार रुपांतर जाता. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं जे रायज आमकां येवं तुजी कशी जशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज सैस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां तान्या पुडी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो जताय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदोच जापो जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये अबाप्या खातीर विनंती कोर आतां मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो जताय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदोच जापो जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये अबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो जताय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदोच जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये अबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो जताय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदोच जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये अबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो जताय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदोच जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये अबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो जताय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदोच जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये अबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो जताय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदोच जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये अबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो जताय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदोच जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये अबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो जताय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदोच जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये अबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेस्पो जताय आसा ओस्त्र्या मदें तूं सदो आनी सदोच जावपो जेजू. भाग्यवत मरे देवाचे माये अबाप्या खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां सदांकाळ आमेन. मुगस आमकां नियार आमकां कोणातल्या उज्यांतली खास लोकर सगळ्या परगतल्या आत्म्याची सगळ्या आत्म्या सरकारावर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर पास्काच्या जेवणा वेळार जेजू पवित्र एकुरीस घोडटा. आमची बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सोर्वेस पोवचे तें आसा
उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पोचते सा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पोचते सा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पोचते सा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पोचते सा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पोचते सा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पोचते सा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पोचते सा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पोचते सा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पोचते सा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता दसता सदा सरात्ता आमेन. ओम जेजू बोगस आमकां आनी आमकां कांयपणांतल्या उज्यांतली खास लोक परगतल्या आत्म्याची सगळ्या आत्म्या सरकारावर ओदी करून चड गरज आसलोल्यांक. नमान रणे काकुतीचे माये तुसगे आमचे जिवीत अमृत आणि बरवसो आम्ही पडीशी येवेशी बालका तुका दुखाचे कोणा नुला माता स्का सोदून रुदन करून माये तुका प्रार्थाव आमचे दोळे शेला तिणी तुजी काकुतीची नदर आमचेर घाल तू कोंदवाली आनी मोगाल दोलो पाकवार मरे हे पडेसा उपरांतचो पूज जेजू आमकां दाखोय बागेर देवाचे माये आमच्या खातीर माग जेजून बसल्यात ते आमकां फावो जावच्या पाप साहेबाच्या इथे सवा पासत आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाणें पडोवन नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सोर्वेस पोचते सा उस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये हांव पापी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता दसता सदा सरात्ता आमेन.
देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मोदल्या फावो कोणा फावो नासतना भुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या फावो नासतना भुक्या मोगान देवान आमकां एकठांय केल्या ताचे उतर कानार पडो जाल्यार जिवो कोणू चुरो कशाय आमकां जिवीकोच्या आसेव आमचो उलयतलो कशाय आमकां जिवीकोच्या आसेव आमचो उलयतलो सगल्यांक तुमकां देवरी सांज दिवं तुका आज किरीत भाशेन नोवेनाची मांडावोड आनी मिसाची भेट किरीत भाशेन व्हडलें बाट दाबोली ही आमची भावा भयणां भेटयतात आनी ती मांडावोड सांबाळटात देवान तांकां आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद दिवं म्हूण आमी किरीत भाशेन मागतना तांच्या वाड्यांत सगळीं मरून गेल्यान त्या भावा भयणांक सासणाचो विसो मेळो म्हूण आमी मागता आमचे मदेकात फादर डॅरिल डायस आहा तो पातकूर केलोसी ह्या फिरगोजीचो ताका आमी किरीत उनुनीत येवकार दितना ताच्या आनी ताच्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालचो आनी आज तो आमकां देवाच्या उतराची समजणी दितलो आनी देवाचें उतर आमकां कशी बरेन आमच्या जिवितान आमी वापरूंक जाता तें आमकां तो शिकयतलो तर फादर तुका माये मोगाचो येवकार दितना तुज्या वावराचेर देवान भरपूर आशिर्वाद दिवचो म्हूण आमी आदींच फुडेंच मागता आनी आमचें आमंत्रण ह्या नोवेनाक तुवें स्विकारलें देखून आमी तुका देव बरें करूं म्हणटा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्या भावा भयणीनो आयज किरीत भाशेन हो विशय आमी विचून काडला देवा दर्शनाच्या अणभवान बाग्योन फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय देवाचें दर्शन आमकां दर एकल्याक गरजेचें गॉड एनकावंटर हो गॉड एक्सपिरियन्स आमी म्हणटले हांव इंग्लिशीन आनी दर एक क्रिस्तांव कशीं आनी लागशिल्लीं आमी जेजूचीं पाटलावदारां कशीं आमकां हो जेजूचो अणभव आसूंक भोव गरजेचें कित्याक जेजूक आमी वळखना जाल्यार जेजूक आनी ताच्या मूल्यांक आमी जिवंक पावचे ना तर खासगी अणभव आमकां जेजूचो आसूंक गरजेचो पूण हो अणभव व्हड ड्रॅमॅटिकली आमकां येवचो ना हो सारको कितें घोडितां जावन जेजू आमच्या मुखार येवन दिश्टी पडटलो अशें ना पूण दिसपटी जिविताच्या खिणांनी हो देवाचो अणभव हो जेजूचो अणभव आमकां मेळटा तर ह्या अणभवाक आमी आशेवया आनी ह्या अणभवा प्रमाणे आमचें क्रिस्ती जिवीत अदीक नेटान फुडें व्हरूंक आमकां दर एकल्याक हे मिसा भेटेन कृपा मागुया पूण जायते फावटी ह्या अणभवाक आमी आवडिवूं ना आशेवूंक ना फुडें आमचो बाबाड बेश्टो वयल्या वयर जाला दुसऱ्यांनी तुका दिला दुसऱ्यांनी तुका तुज्या आवय बापायन क्रिस्तांव केला पूण तूं आनी हांव घोडे क्रिस्तांव पूण ह्या अणभवान वाडचे सुवातेर घोडे आमी बेश्टी नांवांची क्रिस्तांवां जाल्या पूण नांवांची जेजूची पाटलावदारां आमी म्हूण मानून घेता ह्या वेळार ह्या असल्या आमच्या शेडमोडायेच्या जिविता पासत आनी हो अणभव आमकां आशेवंक आमी विसरल्या देखून देवाचें बोगसणें आमकां मागुया तशेंच हेरूय आमचें पातकी जिवीत आमचें खासगी पातकाचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार हाडून देवाचें बोगसणें ह्या वेळार आमी मागुया
हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. म्हज्या इश्टानो, ह्या वेळार ह्या मिसाचे सुरवातेकूच आमची कासकी तेसावां आमच्यो गरजो देवा मुखार आमी घालुया. तशेंच ह्या आख्या संवसारा पासत आमची मागणी चालूच उरोंदी. जेन्ना आख्खो संवसार ह्या दुयेंसा आड झुजता तेन्ना देवान आमकां सगल्यांक राखूंक आनी सांबाळूंक हे पिडेंतली आमकां पयस दवरूंक आनी बेगीनूच ह्या दुयेंसा आड एक गुणादीक वखद फावो जाल्यार पुरो म्हूण आमचें मागणें चालूच उरोंदी. प्रार्थुया. मोगाळा बापा, तूं मोयपासान फावो करताय तें आत्मीक वखद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओत्रेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खुशी. तर आमची काळजां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. बागेवन पावलून कॉलेजकारांक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आदीं देवाच्या शास्त्रां पाळटना तेन्ना हांव कसो चलतालो, देवाचे पवित्र सभेक कसो इस्पा भायर दुमाळो दितालो आनी तिचो नाश करूंक सोदतालो तें तुमी आयकून जाणात. तशेंच म्हज्या पुर्वजांनी करून दिल्ल्यो चाली राखूंक संवरना तितली कुर्बेन हांव भरलोलो आनी जुदेव लोकां मदें म्हजें बाराबोरच्यांक हांव कुशीन काडटालो. म्हज्या आवयच्या कुसव्यांतान जाणें म्हाका विचून काडला आनी आपले कृपे उद्देशी म्हाका आपयला. ताका जाय जालें तेन्ना विदेशा मदें आपल्या पुताचे शिववर्तमान हांवें परगडचे खातीर ताणेंच म्हजे भितर ताची ओळख म्हाका दिली. तेच वेळार कोणाचीच बूद मागिनासतना म्हजे आदीं दोरनूत जाल्ल्यांक मेळूंक जेरुसलेमाक वचनासतना अरेबियाक गेलो आनी परत दामास्काक आयलो. 3 वर्सां उपरांत पेद्रू पळोवंक जेरुसलेमाक गेलो आनी ताचे सरशी 15 दीस रावलो. सोमेच्या भावा जॅकोबाक काडून दुसरो कोणूच दोन दूत म्हाका मेळूंक ना. हें तुमकां बरयतना हांवें फोट मारूंक ना म्हूण देवा हुजीर सांगता. मागीर सिरिया आनी सिलेसाक ह्या प्रांतांनी गेलो. जुदेयांत आसलेल्या क्रिस्ताचो पवित्र सभा
म्हाका तोंडान वळखनासल्यो. तांणी आयकल्लें तें इतलेंच. आदी आमकां दुमाळो दितलो तो मनीस ज्या भावार्थाचो एका वेळार नाश करूंक पळयतालो. तोच भावार्थ आतां परगट्टा आनी म्हजे खातीर ती देवाक वाखाणटली. देवाचें उतर. देवाचो उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. परत एकदां म्हणुया. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. सोरेस्परा, तुवें म्हजो ताव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठा तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलें चिंतना पयस तावन तुका तावी. हांव चलतां की आड पडलां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कन्यो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. सांद्या सांदो म्हजी कूड तूं घोडटाय. तुवें घोडल्याय. म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजी सोय म्हणल्यार एक अजाप. सगळीं तुजी कर्तुत्वां अजापाची. ताचे खातीर तुका दिनवासता. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. म्हाका गुपीत आकात्तलोय तेन्ना आनी भुंयच्या गोपान म्हजी कूड घालतालोय तेन्ना म्हजी तुका परिपूर्ण ओळख आसली. म्हज्या परकुटीच्या कांयच ताका गुपीत नासलें. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या रस्त्यार म्हजी पावलां पडूं दी. उद्गार. Solves por Aksui, solves por Aksui, solves por Aksui, sui, sui. Solves por Aksui, solves por Aksui, solves por Aksui, sui, sui. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागी. Solves por Aksui, solves por Aksui, solves por Aksui, sui, sui. Solves por Aksui, solves por Aksui, solves por Aksui, sui, sui. सोर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलो आसतना सोबार 2 वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हणलें, 2 वसुलदारां आनी वायटोव्यां सांगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें? हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरीं आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक की वयजाची गरज. वचात आनी ह्या उतराचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावीण सुगुण्यांक न्हय पूण अगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज हो नोवेनाचो विशय आमच्या नदरे मुखार परतून एकदां हाडुया. देवा दर्शनाच्या अणभवान बागियोन फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. मोगाच्या इश्टानो, देवाचें दर्शन म्हणल्यार कितें? देवाचें दर्शन म्हणल्यार तुजो खासगी अणभव
जो तुका आसा तुज्या देवाचो वो जेजूचो. आनी मोगाच्या इश्टानो आमच्या जिवितांत आमी पळयता दॅट इज कॉल्ड द पर्सनल एनकावंटर दॅट आय हॅव विथ माय गॉड. आनी आमच्या भावार्थाचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार आमचो भावार्थ गोडे जायते पावटी दुसऱ्यांनी आमकां दिल्लो आसा. भोव करून आमच्या आवय बापायन आमच्या बावतिजमांतल्यान हो गोडे आमच्या संस्कारांनी भाग घेवन आमी म्हणटले हांव आमी क्रिस्तांव. हो गोडे आमी दोतोनीक गेल्याव थोडीशी दोतोन शिकल्याव आनी जेजूची इल्ली शिकवण आसा आमकां ताका लागून आमी म्हणटले हांव आमी क्रिस्तांव. जायते पावटी आमचो भावार्थ आमी पळयलें जाल्यार कित्याचेर आमचो भावार्थ? भायल्या वस्तूंचेर, द एक्सटर्नल्स आमी म्हणटा. कसल्यो एक्सटर्नल्स वा भायल्यो वस्तू त्यो जावं येता पुरसांवां, त्यो जावं येता उमाव सांतां भोगतांचे, ते जावं येतात फेस्तां परबो. आमचो व्हड भावार्थ ह्यो भायल्या वस्तूंचेर. पुरसांव करप, उम्यांक वचप, व्हेरी गूड, करूंक जाय. पूण मोगाच्या इश्टानो हातूंत म्हजो खासगी अणभव कितें आसा काय जेजूचो? जेजूक हांव खऱ्यांनीच म्हज्या जिवितांत भेटलां काय? ताका हांवें काशा म्हज्या जिवितांत अणभवला काय? हो प्रश्न हांवें आनी तुवें आमकां करूंक गरज. इज माय फेथ डिपेंडंट ऑन ट्रू एक्सपिरियन्स एंड बेस्ड ऑन ट्रू एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड? आनी तुका तरी खासगी अणभव आसा जेजूचो जाल्यार तूं नेटान तुजें क्रिस्ती जिवीत फुडें व्हरतलोय. यू वील बी अ कमिटेड फॉलोवर ऑफ क्रायस्ट. आनी तूं एक कमिटेड फॉलोवर कसो, कमिटेड ताचो शीस कसो, ताका ह्या संवसारांत तुज्या दर एका जिविताच्या परिस्थितीन ताका तूं गोवाय दितलो. आनी असलोच मोगाच्या इश्टानो आपलो अणभव सांगतलो एका तरणाट्याचो म्हाका उगडास आयलो. हो तरणाटो आपली जिविताची काणी सांगतालो. हो तरणाटो घरांत आपल्या धाकटुल्या भावा बराबर आनी आपल्या आवय बापाय सांगाती वाडलो. पूण ल्हानूच आसतना इश्टानो ताचो बापूय एका दुयेंसाक सांपडून ह्या संवसाराक अंतरलो. पूण त्या उपरांत ताच्या आवयन खंय घरांनी काम करून, एक्स्ट्रा टायम काम करून आपल्या भुरग्यांक, त्या दोगूय भुरग्यांक वाडयले. रोगताचो घाम कसो करून तांकां वाडयले, तांकां गरज तें सगळें फावो केलें. आनी तो म्हणटा ह्या आपल्या आवयक देवाचो व्हड भावार्थ. आमकां सगळ्या देवस्पणाचे सगळे वाटेन ती आमकां व्हरताली. पूण हातूंत म्हणटा आपलो बापूय नासलो, आवय आपलो कॅर घेताली, आमचो सगळो मोग करताली. पूण अकस्मात तिकाय कॅन्सराचें दुयेंस जालें आनी कॅन्सर डिटेक्ट जालो लास्ट स्टेजीर. आनी थोड्याच काळान खंय थोडोसो ट्रिटमेंट केल्या उपरांत खंय ताची आवय ह्या संवसाराक अंतरली. ह्या वेळार हो तरणाटे पिरायेर पावलोलो हो मनीस सगळोच घुस्पलो, रागार कसो जालो देवाचेर. सायबा म्हाकाच कित्याक हें, आमकांच कित्याक? पयलो डॅडीक वयलो, आतां आमी मोग करताले हांव ते आमचे मामीक वेली, आमचें तुका पळोवंक वचोंक ना. आनी रागान बरोवन खंय ताणें मिसाक वचपाचें सोडलें, देव धर्म सगळो सोडून दिलो. घरा लागीं एक खुरीस मारलेलो, तो पासून ताणें मोडून उडयलो. इगोजेंत वेतेल्यांक खंय आनी इगोजेंत कितें जाता ताचें सगळें आड उलोवंक लागलो, पाद्रींचेर आड उलोवंक लागलो. आनी अशे तरेन खंय आपलें जिवीत वायट रस्त्यार कशें ताणें घातलें. इश्टां बराबर सोऱ्याक बसलो, ड्रग्स घेवपाक सुरू केलें आनी अशें सगळें बिगडलेलें कशें जिवीत तो जिवंक लागलो. आनी अकस्मात खंय एका दिसा इश्टानो असोच सोरो पिवन तायट जावन घरा येतना ताका खंय बायकाचेर एक्सिडंट जालो. आनी एक्सिडंट जावन तो हॉस्पिटलांत आसलो. आनी त्या दिसा खंय त्या हॉस्पिटलांत आसतना एक यादनीक थंयसर जाणट्यांक कुमन्या दिवंक थंयसर आयलोलो. आनी थंयसर थंयच्या मनशांक कुमन्या दिवन जाल्या उपरांत खंय त्या तरणाट्याक ताणें पळयलो, तो बेडार आसलो. आनी ताची खबर घेवन तो यादनीक ताचेशी पावलो. तेन्ना खंय ताणें विचारलें, बाबा तुका कितें जालें? तेन्ना खंय ताणें आपलें
थोडे वस्तू सांगल्यो फादराक कितें जालें आनी कशें जालें. आनी हे याज्ञिकान खंय ताका सांगलें, तूं सगळोच रागान कसो म्हाका दिसताय. घोडे तूं देवाचेर रागार आसा, पूण तुज्या मामीक आनी डॅडीक व्हेल्या म्हणून तुका दिसता तुजो जेजू मोग करिना म्हणून. आनी ताका म्हणलेंकूय ताणें, तूंच चिंत आनी पळय, तुजी आवय ह्या संवसारांत आसतली जाल्यार तूं आतां कितें करता तें पळोवन खुशाल आसतासली आसली. असो ताचो प्रश्न त्या तरणाट्याक जालो आनी सुपुल्लें मागणेंकूय ताणें ताचेर केलें आनी तो याज्ञीक थंयसरलो गेलो. ही ताचीं उतरां खंय ह्या तरणाट्याक रातभर खावूंक लागलीं. आनी थोडे दीस हॉस्पिटलांत रावन बरो जातोचकूय पयलो वचून तो त्याच याज्ञिकाक सोदून काडलो आनी ताचेशी वचून ताका भेट दिली. आनी आपलें जिवीत खंय ताचे मुखार आख्खेंच उक्तें करून ताका आपणाक कुमसार करूंक ताणें मागलें. आनी खंय आपलें जिवीत ताणें बदल्लें. आनी असो खंय तो आतां आपलें जिवीत बदलून आपली टेस्टिमनी तो आतां रेतीरांक जावं वो खंयच्याय टोकांक तो दिवं फुडें सरता. आनी दुसरे कोण तरणाटे ह्या वायट रस्त्यार आसात तांकां तो परतून सुद्रावंक वावुरता. गोवाय तो याज्ञीक जेजूचो गोवाय त्या तरणाट्याक जालो, पूण आतां हो तरणाटो दुसऱ्यांक गोवाय जाता ह्याच जेजूच्या उतराचो. ह्या तरणाट्यान जेजूचें दर्शन ह्या याज्ञिका वरवीं अणभवलें. म्हज्या इश्टानो, आयची वाचपां आमकां कित्याची खबर सांगतात. दोनूय वाचपां आमकां दोन मनशांची खबर सांगतात. पयलें वाचप भाग्योन पावलू, दुसरें वाचपांत आसा माथ्यू. हे दोगूय मनीस तांचें आमी जिवीत बाराबर पळोवया. हे दोगूय मनीस वायट रस्त्यार चलताले. भाग्योन पावलो आमी जाणां क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो. माथ्यू एक नाड मनीस, लोकांक फटोवपी मनीस, एक्स्ट्रा टॅक्स कलेक्ट करपी मनीस, आनी ताचेर सगळीं बेजार कशीं आसलीं. लोकां मुखार दोगूय मनीस तांचे नदरे आड पडलोले. कित्याक एकलो पिडापीड दितालो, सगळे त्रास कश्ट दितालो लोकांक, आनी दुसरो मनीस लोकांक फटयतालो, नाडटालो. आनी तो रोमकारां कडेन घोटासलो माथ्यू एज अ टॅक्स कलेक्टर, जें जुदेवांक पळोवन आसलें. सो दुसऱ्यांच्या लोकां मुखार ते दोगूय पडलेले. तिसरी वस्त म्हज्या इश्टानो, हे तांच्या वायट परिस्थितीन, ह्या पातकी परिस्थितीन ते दर एकलो जेजूक अणभवतात. पावलू दामास्काचे वाटेर जेजूक अणभवता जाल्यार आयच्या वाचपान शुभ वर्तमानान आयकलां ते भाशेन माथ्यू आपल्या मांडवीर आसलेल्या आपल्या वावराच्या जाग्यार जेजूक अणभवता. जेजूचें दर्शन तांकां मेळटा. आतां हें दर्शन घेवन ते थंयच रावनात, पूण हे दर्शना वरवीं जेजू कितें तांकां सांगता, जेजू कितें एक्सपेक्ट करता तांच्या जिवितांत तें तो सोदून काडटा. आपल्या जिवितांत दोगूय नवसोडणी हाडटात. पावलू जो पिडापीड दिवपी आसलो आतां पिडापीड भोगपी जाता. माथ्यू जो लोकांक नाडटालो, फटयतालो, तो आतां जेजूचो नीज पाटलावदार जाता. भोव करून आपल्या बरोवप्यांतल्यान जेजूक परगोडटा. आनी अशें करून दोगूय जातात देवाचे गोवाय. जिवितांत अणभवतात, जिवितांत नवसोडणी हाडटात, आतां जिवितांत गोवायकी दितात. देवाचें दर्शन आपल्या जिवितांतल्यान ते दुसऱ्यांक परगोडटात. भाग्योन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत पळोवया. हो मनीस एक गिरेस्त आस्तीक मनीस आनी जो आख्खो संवसार जोडून घेवंक सोदतालो. आपल्याक नांव आनी पदवी जोडून घेवंक सोदतालो आख्ख्या संवसारांत. पूण मोगाच्या इश्टानो, इनास ते लॉयला वरवीं, ह्या इश्टा वरवीं जेजूचें दर्शन ताका मेळटा. आनी हें दर्शन मेळटोच ताका आनी हें भायलें कांयच नाका, पूण जेजूचो अणभव मेळटोच, जेजूचें दर्शन मेळटोच. आपल्या जिवितांत नवसोडणी हाडटा आनी आतां जेजूक गोवायकी दिवंक तो कितें करूंक तयार आसा. आनी वेगवेगळ्या गांवांनी भोंवन आमच्या गोंयांत पासून येवन ताणें हो वावर नेटान फुडें व्हेलो गोवायकी दिवपाचो. इश्टानो, आयज आमच्या जिविताक कितें व्हरूया? पयले सुवातेर देवाच्या ह्या दर्शनाक आमी खाशा अणभवुया, आशेवया. Let us seek this experience and encounter of Jesus in our own lives. आनी कशे भाशेन हें दर्शन आमी सोदतले हांव.
पयले सुवातेर घोडे मागण्यांतल्या जिवितांतल्यान, आमचे खासगी आमचे फामिलीच्या मागण्यांतल्यान, दुसरे सुवातेर आमच्या पवित्र पुस्तकांतल्यान, पवित्र पुस्तक आमकां देवाचो उजवाड, आमच्या पावलांक उजवाड, हें ताचें दर्शन आमच्या जिविताक घेवया. तिसरे सुवातेर जे साक्रामेंत आमकां आसात, भोव करून हांव म्हणटलो कुमसाराचो आनी मिसाचो साक्रामेंत आमकां आसा. ह्या दोनूय साक्रामेंतांतल्यान जेजूक, ताच्या मोगाक, ताच्या भोगसण्याक आमी अणभवया आमच्या काशा जिविताक. आनी मोगाच्या इश्टानू, चवथे सुवातेर ओगेपणांतल्यान आयज ओगेपण उणें जायत गेलां. आयज आमचे लागीं मोबायल आसा, टीव्ही आसा, दुसरो एंटरटेनमेंट आसा, सगळें आसा, भायलो बोवाळ. पूण तुज्या ओगेपणांत तुका वेळ आसा? ओगेपण येवन जेजूस सांगाता रावन ताचें दर्शन घेवंक, ताचो ताळो आयकूंक तुका आनी म्हाका आयज वेळ आसा काय? आमी नियाळ करुया. दुसरे सुवातेर हें दर्शन म्हजेशी कितें सोदता तें पळोवया. जिवितांत तुजी नवसणी हाडूंक जाय जाल्यार कसली ती नवसणी हाडूंक जेजू मागता तें पळय. कित्याक एकदां तुका जेजूचें दर्शन मेळ्ळें, तें खंयच्याय परिस्थितीन जावं, मनशा वरवीं जावं, कसल्या परिस्थिती वरवीं जावं, तें तुजे लागीं कितें मागता तें पळय. ती नवसणी हाडूंक मागता जाल्यार नवसणी हाड तुज्या जिवितांत आनी जेजूचो गोवाय जाव. आनी भोव करून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा, जीं कोण वायटाकारां आनी आमी पातकी म्हूण सजमतात तांचे लागीं वच, तांकां जिखून घे. ह्या असल्या मनशां सोबे तुजी गोवायकी दिवन तांकां ह्या देवाच्या राज्याक लागीं हाड. आनी मोगाच्या इश्टानू, हांव म्हणटलो ह्या दिसांनी आमची सगळी पर्यावरणाक लागून ही चळवळ जाता, सगळोच बोवाळ जाता. Jesus felt the presence and he experienced the presence of the Lord in the nature. जेजू मागण्यांक वेतना ह्या संवसारांत जियेतना आपलो वेळ ह्या सोयबान तो सारतालो, आपले मागणे त्या दोंगरार कोत्तालो, देवाचें दर्शन भोगतालो, देवाचो अणभव ताका मेळटालो, आपल्या बापाचो अणभव त्या दोंगराचेर जावं त्या दुसऱ्या सोयबाच्या परिस्थितीन. आयज आमची परिस्थिती समाजाची आनी सोयबाची बिगडटा अशी दिसता, जाल्यार हेंय आमचें मन आमच्या पर्यावरणा सोरशीं ओडून हो पर्यावरण आमकां देवाचें दर्शन दिता ताचेर आमचें लक्ष घालुया. आनी जी चळवळ जाता तातूंत उमेदीन वांटो घेवया आनी देवाच्या हे दर्शनाक भाग्योन फ्रांसीस शावेरा भाशेन अणभवया. ते आमच्या जिविताक कितें मागता तें सजमून जिवितांत फावो ती नवसणी करुया आनी जेजूक गोवायकी दिवया. हेंच आमी ह्या मिसाचे भेटेंत मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडीशी आमची मागणी जेजूच्या हातांत आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविता पवित्र सभेचे मागण्या वरवीं देव अणभवूंक, कलोवंक आनी आपल्या हाताखाल आसलोल्या पोरचेक आपल्या जिविता वरवीं देवाचो अणभव दिवंक, ताचो बावट गोड करूंक फावो ते उपाय घेवंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया. दोयार बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयार बाबा, ही मागणी आयज जायतीं आमची गोंयकार भाव भयणां गरीबसाणेक, बेकारपणाक, तशी ओनीत लागून सितेज आनी दुखेस आसता. तर आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी हे भाव भयणांच्या दूख समजून घेवंक, तांकां आदार दिवंक, तांच्या जिवीत बरेपणांत भरूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया.
दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयार बापा ही मागणी कुटुंबीक तशेंच समुदायीक मागण्यांतल्यान दर एक भावार्थान आपले जिवीत देव दर्शनाचो अनुभव घेवंक आनी आपले जिवीत तार्यार घालूंक सगल्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयार बापा ही मागणी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमी जोण एकल्यान जेजूची बरी खबर काळजा मनांत आपणावंक आनी उतरां कोरण्यांनी जेजूक गवायकी दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचे बोल मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी दोयार बापा ही मागणी स्वर्गीच्या बापा, ही थोडीशी आमची मागणी कालतेपणी आमी तुज्या पांयाशी दवरल्या ती तुज्या दयेन आनी काकलुतीन मानून घे. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवा उतर आमी घेतला ताकाय आमी साबाब दिला साबाब जावं दी जिविताचो मोगान केले बेटोनेचो बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा समोर पिले जिवीत ताच्या उतरार बांदून हाडू हेच बेटोने जेजू वरवीं आत्म्याचे बोल आमचेर देंवता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. चातरते बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या मनाक भेटोवंक फरमायलाय ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. ताचे वरवीं आमीच तुजी दयाळ काळजाक मानशाक तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां तुजे कृपेचें बोड दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्वकाळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भोगतां सोवें तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. प्रितुमे तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख.
तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां पुण्यावंत जिविताक आदार. पवित्र सोबेक खातीर तांचे मागणे आमचे असोगतायेक धीर आनी गोठाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवांत. बोड दिता आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरोंतरी आमी तुजें किर्तन करताव आनी सर्गींच्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर स्वर्ग आनी संसार वल्लाच्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट पोरगोटुया. Gesù melo, Gesù żywą zala, Gesù nowianie dolo. Gesù melo, Gesù żywą zala, Gesù nowianie dolo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुसे, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. Amen. देवाचें दर्शन बगूंक आनी ते आमच्या जिवितांत कितें मागता त्या प्रमाणे नवसोडणी हाडून आनी त्या उपरांत दर एकल्यान आमच्या जिवितांत गोवायकी दिवंक ही कृपा आमकां मागून हें जेजून शिकयलें मागणें बराबर परवाशान आमी म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें आनी आयज तूं आमकां सगल्यांक म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोव्या आसूं. तुझे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिडे तूं संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी शिवंक येता, ती आमचे जोडटी आनी कास्तडी नासांव पूण तुजे काकलुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ही देवाची शेळी हो तो जेजू क्रिस्त जो आमकां आपलें कास्की दर्शन दिवंक आवडेता तो. ते आमी बगूंक आनी आमच्या जिवितांत फावो ते परी गोवायकी दिवंक आमकां दर एकल्याक उलो. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगलीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तुवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमचे मोदल्या कोणाक तान लागल्या आत्मो आमचो सुको जावन गेला. आमचे मोदल्या कोणाक तान लागल्या आत्मो आमचो सुको जावन गेला.
암소와 못하네라 대박 다네라 암체까리 손트레다 대박 콘트레다 암소와 못하네라 대박 다네라 암체까리 손트레다 대박 콘트레다 시도르도 와우다 와우다 고스코샤 단바구차 바구차 노보지우디우차 시도르도 와우다 와우다 고스코샤 단바구차 바구차 노보지우디우차 암소 못하네라 대박 다네라 암체까리 손트레다 대박 콘트레다 प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान भरल्याय. तुजे मोगाचे विंगेंतली आनी आमच्या भावा भयणीच्या एकवटांतली वेगळी सरूंक कोदींच आमकां निर्मू नाका. हो उपकार आमी मागतांव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सोर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सगळे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Bagion Francis Xavera आमचे पासत विनंती को Istan basaya satyamka pavusra
प्रार्थुया. बापा, उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागयोन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी तांचे वरवीं देसान देसाच्या लोकांक तुजे पवित्र सोबेंत भितर घेतले. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवणाराची ओळख आमच्याय काळजाच्या मनशांक दिवचे ताणें आमचे काळजां लासूं आनी ताचेर बावाळ दवरतल्यांक पवित्र सोबेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. देवाचो आदार आजो सदां काल आमचे थाय. San Francisco Vera, ora cura, rati samcia smoga, la stella, me songa saiba, desa